नमस्कार योकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. कला अकादमीच्या आउटडोर ऑडिटोरियमाचा स्लॅब कोसळ्ळो. प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर करता इन्स्पेक्शन. रिपोर्टा प्रमाण फुडलें. कला अकादमीच्या प्रकरणाची काँग्रेस मागता न्यायालयीन चौकशी. गोवा फॉरवर्ड मागता मंत्र्याचो राजीनामो. आपान काढलो फोग. पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा रोखडीच श्वेतपत्रिका. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन फाल्यां सावन 4 वर्सांनी 18 दिसांचे मोठे अधिवेशन. 3000 मायज प्रस्न. विजयाक लोकांकडच्यान 1200 इश्यू. गोवा फॉरवर्डाचे 350 LAQ. दक्षिणेत विनेबिलिटीचेर उमेदवार. उत्तरेत काम चल्लां. विरोधी फुडारी युरी हेड ऑन. RG वेंचणुकेत देंवल्यार कोणाच्या पथ्यार. सूचक प्रस्न. असेंब्ली कितले दीस चलतली खंय सांगू नज. संजीवनीत इथेनॉल प्लांटाचे मागणेक हायवे आडावपी 210 उस्कारांक पुलिसांनी उखल्ले. उस्कार म्हणटात इथेनॉल प्लांटाचे कितें तें सांगी मेरेन आंदोलन चालूच. फाल्यां सावन शुक्रार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. गोंय वेधशाळेचो अदमास. उटंगाराची शिटकावणी. आतां मेरेन 65 इंच पावस. सरासरी परस 10% मायज. शिक्षण खात्यान दिल्ली पगार वाड. बालरथ ड्रायव्हर अटेंडंटाक परवडना. बालरथ ऑफ रोड. पावसांत भुरग्यांचे हाल. कितलींशींच घरां. पालक शिक्षक म्हणटा सरकारान लक्ष घालचें. चिंबलाच्या विशाल गोलतकाराचे खुनाची केस. ओल्ड गोवा पुलिसेंत 10 वरांत तडीक. साई कुंडयकार उर्फ कोब्रा सयत 5 जाणांक धरले. एक पुलीसय घुसपला. विशाल पिट्टालो म्हणून खंय खून. अधिक श्रावण पाळपाची 8 सोमार धरपाची गरज ना. नित्याचो श्रावण 17 ऑगस्टा सावन. अधिक श्रावणात दान धर्म केल्यार पुरो. दाते पंचांगवालो मोहन दातेन केलें स्पष्ट. कला अकादमीच्या आउटडोर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो. प्रकरण लिपोवंक मिडियाक सेक्युरिटी गार्डांनी आडायले. तरी प्रुडंटान प्रकार ग्राउंड झिरो एक्सपोज केलोच. उपरांत गार्डांक कडेक काडून मिडिया घुसले. शेनवारा सावन कोसळूंक लागिल्लो स्लॅब सोमारा उक्ताडार. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर इन्स्पेक्शन करता. रिपोर्टा प्रमाण फुडलें कितें तें. गोयचो ताजमहल कोसळटा. कला अकादमीच्या आउटडोर ऑडिटोरियमाचे हे चित्र. स्लॅब कोसळ्ळो. शेनवार सावन स्लॅब कोसळपाक सुरवात जाल्ली. सोमारा स्लॅब जमनी. हो प्रकार लिपोवपाक जायते यत्न जाले. मात सोमारा प्रुडंट ग्राउंड झिरो पावले. हे पळयात सेक्युरिटीन आडोवपाचो यत्न केलो. तू कोण दे आडोवपी कोण तू आडोवपी कोण तुझी प्रॉपर्टी आणि कोणाची ड्युटी आम्ही आमची ड्युटी तू पोवू शकता. हो सेक्युरिटी पळय मात प्रुडंट स्पॉटार पावले आणि ताज महलाची दशा उक्ताडार हाडली. कला अकादमीतलो जो स्लॅब ऑडिटोरियम हो कोसळ्ळो. पयलीं तुमी ब्रेकिंग पळयले आसतले. आमी आतां भितर आहा जो मेन ऑडिटोरियम. हांगा आउटडोर जे सगळी गॅदरिंगां ही चडशी भुरग्यांची हांगा जाता आसतली. तुम्ही पयले आसतली स्टेज हाच्या पण जो वयलो स्लॅब आहा हो फूल कोसळ्ळो. टेंडर जावच्या पयलीं कला अकादमीच्या काम चल्लां म्हूण विधानसभेन इश्यू आयिल्लो. तेन्ना कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेन ताज महलाची देख दिल्ली. तोच फॉर्म्युला मंत्र्यान वापरिल्लो. मात कामाचो दर्जो पळयत जाल्यार मंत्र्याचो फॉर्म्युला फेल म्हणून कळटा. मजगती प्रुडंटान मुख्यमंत्र्याक गाठलो.
तो म्हणटा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर इन्स्पेक्शन करून आपणाक कळयतलो. इन्स्पेक्ट केले सगळे रिपोर्ट करपाक लायला तेजो रिपोर्ट सबमीट जातलो सगळी इन डिटेलान इन्क्वायरी जातली. आज तुम्ही डिस्ट्रॅक्ट म्हणलं की IIT चेन्नई तिंका कोणाक म्हणटात ते कितें फायनलायज करता मरे आमी अजून करूना करतले. पण हेच्या पयलीं कन्सर्न करपाक सेम कंपनीक दिला आनी परतो तेका टेंडर दिलो. प्रायमरी प्रोडक्ट कित्या खातीर जालें अशें एक्झॅक्टली कित्या खातीर जालो तेजी इन्क्वायरी करपाक लायता. कला अकादमीच्या कोसळ्ळा ते 43 वर्सां पयलींचें स्ट्रक्चर PWD कडल्यान रिपोर्ट मागला. रिपोर्ट येतूकच आपूण उलोवंक शकता म्हूण मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. एक्चुअली स्लॅब एक म्हणल्यार लक्षांत दवरपाक जाय की कला अकादमीची बिल्डींग आणि हो जो स्टेज जी आसा स्टेजीचो जो फॅब्रिकेशन स्टील स्ट्रक्चर जे आसा तें पडिल्लें आहा आणि त्या बिल्डिंगेचे आणि ही जी स्लॅब आसा डिफरंट स्ट्रक्चर आसा हो एक विशय. आणि ह्या संदर्भात हांवें PWD कडेन रिपोर्ट मागिल्लो आसा वॉट इज द मेन कॉज, कारण कित्याक आनी कितें खातीर ह्यो कांय गोश्टी घडल्यो ते करपा खातीर. आनी तो तेन्ना रिपोर्ट जेन्ना आयलो त्या वेळाचेर हांव तुका चड एक्सप्लेन करपाक शकतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कला अकादमीच्या प्रकरणाची काँग्रेस न्यायालयीन चौकशी मागता. गोवा फॉरवर्ड मागता मंत्र्याचो राजिनामो. शहाजहान करप्शन करूना म्हूण खंय ताजमहाल तिगला. मंत्री गोविंदाक थोमणो. कांड एक्सपोज करूंक गेल्ले मिडियाक आडायले म्हूण आपाच्या वाल्मिकीन इश्यू काडलो. तेवटेन PWD मंत्री म्हणटा PCE रिपोर्ट करता, रोखडीच श्वेतपत्रिका काडटा. But reality is this is mission total commission. Yes, substandard work and I think we should ask for a judicial inquiry into it because this is a very serious lapse on the part of the government, on the part of the ministry, and definitely we will demand in the house that there should be a judicial inquiry against this. आज जो कला अकादमीचो ऑडिटोरियम कोलॅप्स जाला हो म्हाका दिसता एक सिम्बॉल ऑफ गव्हर्मेंट्स करप्शन. इट विल बी द सेंट्रल इश्यू. अरे इनॉग्रेट जावचे पयलीं जर पडपाक लागलो सादी बिल्डींग मर्दी ही बिल्डिंगेन इतलें करप्शन भरलां 40% करप्शन इतलें चल्लां की ताजे खातीर हें सगळें पडटा. शहाजहानान ताजमहाल बांदतना 40% खावंक नाशिल्ले म्हणून तो ताजमहाल आज मेरेन आहा. हांगा आमकां गार्ड सांगता की कोणाकूच एंट्री दिवपाक एलावड ना म्हणून. मिडियाक सुद्दां तांणी बंदी घाल्या. म्हाका एक सांग, हें कोणाचें प्रायवेट प्रॉपर्टी खंयच्या शहाजहानाचे प्रायवेट प्रॉपर्टी. पूण गोंयान भारतीय जनता पार्टी सरकाराचें कितें चल्लां तुमच्या समोर आसा. हो सगळो आतां लिपोवपाचो प्रयत्न चल्ला. पड्डे घाल्ले आसा, गार्डाक दवरला. PWD मंत्री म्हणटा कला अकादमीच्या कामाचेर व्हाईट पेपर काडटा. हे काम म्हाका दिसता 2021च्यान कितें तरी चालू आसा. 21 तेन्ना हांव जालें 2022. सो हेजी डिटेल जे आसा ते स्टडी करून मागीर तुमकां रिपोर्ट दिवंक शकतले. पूण इन्क्वायरी करपाक लायता. पीसी काडला. पीसी विथ अलॉंग आमचे सगळे आसा. सो तेजे डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन करून मागीर हांव रिपोर्ट एक व्हाईट पेपराचेर दिता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन फाल्यांसावन 4 वर्सांनी 18 दिसांचें मोठें अधिवेशन. 3000 मायज प्रस्न. 3 दीस बजेटाचेर, 15 डिमांडाचेर, 15 खासगी थाराव. विजयाक लोकांकडच्यान 1200 मायज इश्यू. गोवा फॉरवर्डाचे 325 प्रस्न. स्ट्रॅटजी तयार. कला अकादमी, मायनिंग, म्हादय, जॉब्स, ड्रग्स, कायदो सुवेवस्था, शिक्षण धोरण, जिल्लो हॉस्पिटलांचे इश्यू विधानसभेंत. फाल्यांच्यान आमची मॉन्सून सेशन स्टार्ट जातलें. तातूंत वी हॅव 18 days, 18 जुलय टू 10 ऑगस्ट. पयलीं ऑबिच्युरी रेफरन्सीस जातले, मागीर कॉंग्रॅच्युलेटरी रेफरन्सीस, मागीर ऑर्डिनन्स वील बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हावस, पेपर्स टू बी लेड जातले, आनी असेंट टू बिल्स बाय द ऑनरेबल गव्हर्नर. मागीर बिझनेस एडवायझरी कमिटी रिपोर्ट वील बी प्रेझेंटेड. आणि 3 days we'll have general discussion on the budget for the state of Goa, that is 18, 19, 20th. Demands for grants shall be taken up for the next 15 days, that is from 21st July to 10th August. And Friday we'll have private members business. Then usual the Goa appropriation bill relating to budget will be passed. Supplementary demands for grants for the year
23-24 first batch will be taken up, and the related appropriation bill also will be passed. Total LAQs starred 779 and unstarred 2,350. So total questions जे starred आणि unstarred आसा ते 3,129. गोवा फॉरवर्डाक लोकांकडच्यान ईमेल आणि व्हॉट्सॲपा वरवीं 1200 इश्यू. विधानसभेत विजयाचे खंय 350 प्रश्न. 324 कशे 54 स्टार्ड LAQ आणि 270 अनस्टार्ड LAQ. आमी अशें धरलां की पयले 10 दिसांक मेजॉरिटी इश्यूज जे गोंयकारांक लागतात डायरेक्ट हेच इश्यूज आमी रेज करतले. आतां आमकां व्हॉट्सॲप आनी ईमेल लोकां कडच्यान आमी जी सजेशनां मागिल्लीं ही 1200 ईमेल्स आनी व्हॉट्सॲप मेसेजी आमकां आयल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दक्षिण गोंयांत विनेबिलिटीचेर उमेदवार, उत्तरेत काम चल्लां. विरोधी फुडारी युरी हेड ऑन. बीजेपीक 34% वोट शेअर, 66% सरकारा आड. विरोधकांनी खंय समजून घेवचें. आरजी वेंचणुकेत देंवल्यार कोणाच्या पथ्यार काय म्हूण युरीचो सूचक प्रस्न. असेंब्ली 18 दिसांची आस खरी, कितले दीस चलतली तें मात खंय सांगू नज. कितल्याशाच म्हाका दिसता अशी वर्सांनी वी आर हॅव्हिंग अ लॉंगर सेशन. आर यू हॅपी सॅटिस्फाईड दॅट देर इज अ लॉंगर सेशन नाव? In that pretext, it is okay. But whether this session will still remain, for this government is capable of doing anything, whether it should remain for 18 days, कितें कसले एक्सक्यूज काडपाक शकता. सावथाचे तुमचो व्यू पॉइंट कितें? सिटींग MP काय एक दुसरो कॅन्डिडेट? See, I believe that the South Goa sitting MP, Mr. Francisco Sardinia, has said that he would contest. There is an ex-president. There are other people as well who have shown interest. So definitely our party will look at it, and definitely wherever there is winnability, and that will be chosen first. आज एक आर्ग्युमेंट जाता तो म्हळ्यार सालसेत इज नो लॉंगर विथ यू. द लास्ट इलेक्शन ऑल्सो प्रूव्ड इट. रायट नाव तर अशी परिस्थिती आहा की आफ्टर दिगंबर कामत एंड ऑल शिफ्टिंग ऑन द अदर साइड, सालसेत which is your core voter base in south is completely disintegrated. You will see from days to come. आधी 8 जां गेले मग काँग्रेसा लोक गेले. Who says that? Congress is like an ocean. आमदार येतले वयतले आणि हे जे गेले डिफेक्टर 8 जां तांकां कोका मेळ्ळे आनी धोका मेळा. एक गजाल आसा न्ही गिरीबाब की आज तुम्ही सगळेजण एकठांय बसतात बरें आहा, पण आमी लास्ट इलेक्शना पळयलें, इलेक्शन येता तेन्ना सगळेजण कॅन्डिडेट घालतात. See, that is what we need to understand, that the vote share of the BJP is 34%. That shows what? 66% is against the government. So it is up to all of us, all the parties in the opposition, to understand. The BJP wants to divide and rule. एक मेजर जो आर्ग्युमेंट येतलो आनी एक जो प्रश्न येतलो तो म्हळ्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्सांचो. ते ग्राउंडार कंटिन्युअस काम करतात आणि ते इतले तांणी उलोवन दाखयलां की आमकां दोनूय सिटी कॉन्टेस्ट करपाक जाय म्हणून. तुमी आज म्हणटात की ओपोजिशन डिवायड जावपाक जायना. दुसरी वटच्यान अशी परिस्थिती आसा की एक एकटे अनाउन्समेंट करत आहा की आमकां कॉन्टेस्ट करपाक जाय म्हणून. कशें जातलें युरी बाब? See, everyone is looking at their political survival. But divide and rule cannot be the political survival in Goa's interest. What is the benefit of them contesting? Who will be benefited by RGP contesting? Who will be benefited? And I believe that everyone, it's like a mini opinion poll for us. नॉर्थाक आज अशी परिस्थिती आसा की काँग्रेसीची परत प्रश्न येता की बाबा तुम्ही एकदा नॉर्थाक इलेक्शन जालें की मागीर आनी तुम्ही ना कॅन्डिडेट थंय तयार करतात ना थंय काम करतात. See, you need to understand that when you have 8 defections, when you have a disconnect of 18 to 45, these are things that we are looking at more scientifically, moving to the people, and our party president and all our MLAs, we are moving, and the work has already started. संजीवनीचो इथेनॉल प्लांट तडीक लावंक उस्कार हायवेर 210 उस्कारांक पोलिसांनी उखल्ले. सरकारान संजीवनीचे इथेनॉल प्लांटाचें कितें तें सांगचें, नाजाल्यार हायवे आडायता म्हणून सकाळीं संजीवनीचे गेटीर जमिल्ल्या उस्कारांनी शिटकावणी दिल्ली. जाप ना ती पळोवन दनपारां हायवे आडायलो.
डेप्युटी कलेक्टरान समजायले, आयकना म्हूण पुलिसेन उखल्ले. आम्ही आज मिटींग घेऊन आम्ही सरकाराक दिल्ल्या टायमींग दिल्लो 3 वरांपर्यंत आमकां डिफरंट सांगचे म्हणून ते जावना म्हणटा आमी कलेक्टर आमचे कडेन डिस्कशन केलें, थंय आमची मिटींग बरी जावना. तेन्ना आमी हो आमचो निर्णय जो आसलो तो आमी वाट पळोवन आमी रस्तो आडयलो. रस्तो आडयल्या उपरांत आमकां सगळ्यांनी आतां आमी हांगा बसलेले आनी सगळ्यांक आमकां पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले. आतां आमचो जो फुडलो डिमांड आसलो आमकां अरेस्ट करीत थंय सगळ्यांकूय व्हरा म्हणटा सांगले. आनी जो पर्यंत आमकां निर्णय कळना, लेखी कळना, तो पर्यंत आमी थंयसर जावचे ना. पुलिसेन सुद्दां थंय बसून रावतले. कितले फार्मर्स आतां अरेस्ट केल्या पुलिसांनी? जवळ 300 लोक आहा. 300 लोक. सो तुमकां आतां खंय व्हरता हांगसरल्यान? आतां आमकां हांगसरल्यान कुळ्या व्हरता. गोंया पुलीस स्टेशन? कुळ्या पुलीस व्हरता. आमी सांगलें तांकां सगळ्या शेतकऱ्यांक खंय व्हरा, एकीच कडेन जाग्यार खंय व्हरा म्हणून. सो अरेस्ट करच्या पयलीं सुद्दां तुमी लास्ट डिमांड डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो हांगासर, कितें सांगलें तुमकां? आमी डेप्युटी कलेक्टर गेल्ले, आमी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां एक 15 दिसां भितर मिटींग धरून घेता आनी तेन्ना तुमी मातशें हें करून फुडें आनी 15 दीस हें करून घ्या, चान्स घ्या म्हणून. पण इथेनॉल प्रोजेक्ट इन पॉकेट आसा काय म्हणून? इन प्रोसेस आसा काय ते विचार, पूण तेजेर कोण उत्तर दिवपाक तयार ना. गोंय टोटल 200 ते 300 शेतकार आसा. अजुनूय तेंची तोच डिमांड आसा शेतकारांचो की जो पर्यंत तांकां लेखी आश्वासन दिना तो पर्यंत तेंचें आंदोलन आहा तें सुरूच उरतलें. परत एकदां हे रस्त्यार ह्याच पद्दतीन येतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. धारबनोटीच्यान टोटला खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. मुख्यमंत्र्यान कुणय बायोटीक वेस्ट सोल्युशनात 1 कोटी मायज मोलाच्या ड्रग्सांचो विलो लायलो. बायोटीक वेस्ट सोल्युशनात 25 किल ड्रग्सांचो विलो. ड्रग्स आनी सेक्युरिटीचेर घर मंत्र्यान राज्याची व्हर्च्युअल बसका घेतली. गोंयचोय मुख्यमंत्री वांटेकार. गोंयचे पुलीस ड्रग्साच्यो केसी क्रॅक करता म्हूण मुख्यमंत्री तोखणाय करता. तरणाट्यांनी खंय पयस रावचे. आणि गोवा पोलीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन 25 kg ऑफ द ड्रग्स वर्थ ऑफ ₹1.10 crores जी वेगवेगळ्या डिफरंट पोलीस डिपार्टमेंटान सीज केली, अँटी नार्कोटिक डिपार्टमेंटान सीज केली आणि अप्रॉक्सिमेटली 36 केसीस ती आज डिस्ट्रॉय करपा खातीर तेतून वेगवेगळे चरस आसतलो, गांजा आसतलो, LSD आसतले, MDMA आसतले, वेगवेगळ्या टायप्सचो ड्रग्स तातूंत आशिल्लो ते डिस्ट्रॉय करपा खातीर आज हांव स्वता हांगासर प्रेझेंट रावलो. कारण मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हजो पयलोच इन्सिडन्स की हाज्या पयलीं 2-3 फावटी आमी डिस्ट्रॉय केल्या, पण हांव पर्सनली प्रेझेंट रावून आशिल्लो. बट से नो टू ड्रग्स हाजी मेसेज गोंयच्या प्रत्येक युवका पर्यंत पावची. से नो टू ड्रग ही मेसेज गांवांतल्यान विशेष करून पोस्टल बँडांतल्यान पावची. हाज्या खातीर विशेष करून आयच्या ह्या सुवाळ्याक हांव स्वता हजर आशिल्लो. म्हजें सगळ्या जाणांक आव्हान आसा की बींग अ टुरिस्टीक स्टेट वेगवेगळ्या नॅशनल अँड इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयांत येता. ते वेगवेगळ्या पद्दतीच्या वेगवेगळे लोक अशा पद्दतीच्या ट्रेनींत आसतले, पण गोंयकारांनी केन्ना अशा पद्दतीचे एका बळी पडचे न्ही. विशेष करून भुरग्यांनी हाज्या पासून पयस रावचें हो सरकाराचें धोरण आसा. गोंयच्या वेधशाळेचो फाल्यांसावन शुक्रार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. 4 दीस उटंगाराची शिटकावणी. मोठ्या पावसांत लोकांनी झाडां पोन्न्या स्ट्रक्चरां पोंदा रावचे न्ही म्हूण शिटकावणी. दर्याय उफेल्लो आसतलो. दर्या देगांचेर 55 ते 75 किलोमिटराच्या नेटान वारें मारपाचो अदमास. आतां मेरेन 65 इंच पावस, सरासरी परस 10% मायज. शिक्षण खात्यान सारकी पगारवाड दिवना म्हूण गोंयभर बालरथ ड्रायव्हर आनी अटेंडंटांचें आंदोलन. बालरथ ऑफ रोड ड्रायव्हर 20,000, हेल्पर 14,500 पगार मागतात. शिक्षण खात्यान 12 आनी 6,000 केला. बालरथ बंद दवरिल्ल्यान कितलींशींच भुरगीं हायस्कुलांत पावलीं ना. कांय जाणांक पालकांनी हाडून पावयलीं. पालक शिक्षक म्हणटा सरकारान लक्ष घालचें. गोंयभर बालरथ ड्रायव्हर आनी हेल्परांच्या पगारवाडीक लागून आंदोलन. शिक्षण खात्यान दिल्ली पगारवाड तांकां मान्य नाशिल्ल्यान बालरथ ऑफ रोड. पावसाचे दीस आशिल्ल्यान भुरग्यांचे मात हाल जाले. कितलींशींच भुरगीं हायस्कुलाक गेलींच ना.
कांय जाणांक पालकांनी पावयले सरकारान लक्ष घालचें म्हूण पालक शिक्षक मागतात. तेंच्यांनी हो फुडाकार घेवन तेंच्यांनी संप केल्लो आसा तो बेगीन बेगीन तेंचे कितें तरी बोलणी जावन तो मिटचो, जेणे करून आमचे जे स्कूल आहा भुरगे आसा ते सफर जावचे न्हू. बालरत्न आसात जाल्यार पेरंट्सांकूय खूब त्रास पडटात भुरग्यांक हाडून सोडप आनी व्हरप ही एक मोठी जबाबदारी आसा. आवय बापायचे सुद्दां जे बसीन येतात आनी मदींच तांकां आतां कामाक थोड्यांक सुटी घेवची पडली या तांकां रावचें पडलें, थोड्यांक त्रास जाले, थोड्यांक कामाक सुटी मेळना ती प्रायवेटान तांकां संवय जाली की बालरत्नान ती घरा पावताली सगळी. पूण आतां अशें जालें की हे स्ट्रायका खातीर तांकां सगळ्या पेरंट्सांक येवचें पडलें, कोणाची भुरगीं हांगा शिरकोन उरली आनी थोड्यांक खबरूय ना दिसता स्ट्रायक म्हणून. Because of this bus strike by the Balrath bus drivers and the attendants, our students' number today has been decreased. There is not, if you go to check from the 5th to the 8th standard, many of our students have remained absent, although we had informed the parents in advance about the strike. But nevertheless, our parents are totally dependent on these buses. And in view of this, I think the government should take some concrete steps to solve their issues. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मेर्शेचो हिस्ट्री शीटर विशाल गोलतकाराचे खुनाची केस पोन्ने गोंयच्या पुलिसांनी 10 वरां भितर सोडयली. साई कुंडयकार उर्फ कोब्रा सयत 6 जाणांक उखल्ले. एक अल्पवयीन आनी पुलीसय घुस्पला. विशाल खंय दुबावीत आरोपींक पिट्टालो. ते तिडकीन खून म्हूण पुलीस सांगतात. मेर्शे वेल्या वाड्यार रस्त्याक कुशीक विशालाची बॉडी मेळिल्ली. चिंबलचो हिस्ट्री शेल्टर विशाल गोलतकाराच्या खुनाची केस ओल्ड गोवा पोलिसांनी रेकॉर्ड टायमा भितर सोडयली. 10 वरां भितर दुबावीत आरोपींक धरले. साई कुंडयकार उर्फ कोब्रा सयत 5 जाणांक धरले. अमय वळवयकार ह्या पुलिसाकूय धरला. पुलीस सांगता गँग वॉर ना, विशाल खंय दुबाविताक पिट्टालो म्हूण खून. The team under PI Satish and Sudesh have taken into custody 5 people in connection with murder of Vishal Goletkar. Sai alias Cobra, son of Tulsidas Kandekar, age 30 years. Omkar, son of Pandurang Chari, 19 years. Gauresh, son of Narayan Gawas, 25 years. Tushar, son of Tulsidas Kundekar, age 38 years, and we have apprehended 1 juvenile also in connection with this case. From the interrogation of the accused, what they divulged is Chari and Cobra alias Sai were the main accused. The prime accused is Sai alias Cobra. मजगती 5 दुबावितांक 7 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. ह्या 5 बरोबर एक अल्पवयीन धरला, ताका अपना घरान धाडला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. अधिक श्रावण पाळपाची 8 सोमार धरपाची गरज ना. नित्याचो श्रावण पाळून 4 सोमार केल्यार पुरो. दाते पंचांगवालो मोहन दाते सांगता. उत्तर भारतांत पूर्णिमांत म्हयनो आशिल्ल्यान 4 जुलया सावन श्रावण. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकांत अधिक श्रावण ना. नित्याचो श्रावण 17 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर. अधिक श्रावणात जाय जाल्यार खंय दान धर्म करूं येता. आत्ता सोशल मीडियावर असं आहे की या वर्षी श्रावणातले 8 सोमवार करायचे का किंवा 2 महिने शिवपूजन करायचं का, अशा प्रकारच्या काही लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम आहे. परंतु महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र या भागामध्ये असा कोणताही वेगळा श्रावण नसल्यामुळे अधिक श्रावण जो आहे त्याच्यामध्ये कोणतेही व्रत आपण करायचं नाही आहे. मंगळागौरी असेल, श्रावण सोमवार असतील, शिवपूजन असेल, या सगळ्या गोष्टी आपण पुढच्या येणाऱ्या श्रावण महिन्यातच करायच्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये नेहमीप्रमाणे शुद्ध श्रावण, नेजे श्रावणातील 4 सोमवारच आपल्याला त्या ठिकाणी श्रावणातले करायचे आहेत. उत्तर भारतामध्ये मात्र तिथं पूर्णिमांत महिना असल्यामुळे तिथं श्रावण हा 4 जुलैपासून सुरू होत आहे आणि म्हणून तिकडे 8 श्रावण सोमवार त्या ठिकाणी येऊ शकतात. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादी भागामध्ये नेहमीप्रमाणे जो पुढचा येणारा श्रावण महिना आहे
त्या श्रावण महिन्यातच आपण नेहमीची व्रत वैकल्ये सर्व प्रकारची करायची आहेत. त्याच्या आधी अधिक श्रावणामध्ये फक्त अधिक मासानिमित्त जे काही असेल आपल्याला दान धर्म करायचा असेल तेवढंच फक्त करायचं आहे. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातांनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.